सरपंच बाब, आम्ही पळयलां की पर्रा टू सालिगांव जो रोड आसा, ह्या रस्त्याचेर जी फुटपाथ आसा पळय, त्या फुटपाथीचेर एक कोकोनट ट्री आसा. ते झाड जे आसा पळय हेचें माडाचें, ते ऑलमोस्ट 2 ते 2.5 वर्सां जावन गेली, ते सुकून पडलेले आसा. तो रोड आमी पळयला की सदांच बिजी आसता. ट्रॅफिक कंटिन्युअसली त्या रस्त्याचेर फ्लो जाता. सालिगांव वाठारांतले जे लोक आसात पळय, ते जॉगिंग करपा खातीर, एक्सरसायज करपा खातीर इवनिंग टायमाक येतात, वॉकिंगेक येतात. लोक बसतात थंय सोंपें आसल्या कारणान, आनी अशा टायमार ते सुकलेलो जे झाड आसा पळय कोकोनट ट्री, ते खंयच्या टायमार अपघातान पडूंक शकता आनी कितें अपघात जावंक शकता. सो ह्या हेचेर सद्या तुमी कशे तरेन पळयता? तूं सांगता तें सारकें. बट कितें जालां, तो माड सुकला म्हूण आमी एक लेटर केली कलेक्टराक परमिशन मागता, आनी आमकां आजून रिप्लाय बी कांयच येवंक ना. कित्याक आमी डायरेक्ट कातरूंक वचत जाल्यार मागीर आमचेर कंप्लेन जाता. पूण आमकां परमिशन घेवन काम करूंक जाय. पूण आमी लेटर केली, ते लेटरचो आमकां रिप्लाय आजून पर्यंत येवंक ना. आमकां गव्हर्मेंटान कितें करूंक जाय, सुकी झाडां आसात पळय ते कातरपाक आमकां पावर दिवंक जाय. ताचेर आनी कंप्लेन नोटीस काड हें काड तें करूंक कळना. आमकां डायरेक्ट पावर दिवंक जाय. सुकला पळय ते वलें आसा तें आमकां परमिशन मागोवंक हें पळय येता. आमी जी नोटीस दिल्या ताका ती 12 तारखेर ऑगस्टाचेर 2025 हे डेटीन नोटीस धाडलेली, अजून पण रिप्लाय येवंक ना आमचे. 12 तारखेक धाडलेली. 12 तारखेर. सर पूण आतां ते झाड जे आसा पळय जे माडाचे, ते ऑलमोस्ट तो माड सुकून 2-2.5 वर्सां जाल्ली आसा. आनी भितरल्यान खंय ना खंय आतां 2.5 वर्सां म्हटल्यार तो कोरम जाल्लो आसतलो, पोकळ जालो आसतलो. पळोवंक शकता खंयच्या. सो पंचायतीक रायट ना बाबा, एमर्जन्सी जर आसा जाल्यार तुमी कातरूंक शकता. पूण आतां आमकां सुक्यो कातरले आनी फाल्यां सकाळीं कितेंचें कितें जालें सांगूंक जायना न्हू. सो आतां तुमी केन्ना म्हणून येतात? पळयता सेक्रेटरीक उलोवन कितें जाता जाल्यार करूंक काय का. कित्याक आमकां रिप्लाय येवंक ना. आमी जाता डिसिजन घेता. फाल्यां मिटींग आहा आमची. मिटींग आहा फाल्यां मिटींगेर रेजोल्युशन घेता की आमी डायरेक्ट कातुया म्हणून. कित्याक आमी इन्फॉर्म केला गव्हर्मेंटाक. तो जर आमकां रिप्लाय दिना जाल्यार आमी कितलेच रावतले. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.